दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. आख्या जुदेयांत, गालिल्यांत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याची बुजवणेन बरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिद्देंत रावतल्या भक्ताशी पावलो. थंय ताका एनायस नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो खाटीर पडलोलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनायस, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजे बिशाणे सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिद्देंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सगळीं भावार्थ दवरून सोम्याशी परतली. जोप्पा नगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भक्तीन आसली. आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिड्डा जोप्पाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकलें. ताकतीन दोगां मनशांक ताचेशी पाठयले, अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बाराबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगळी आनी हेर वस्त्रां केलीं ती ताका दाखोवंक लागली. पेद्रून तांकां सगल्यांक भायर धाडलीं आनी दिंबी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्ल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सगल्या जोप्पाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. सोबे माझार सगळे ताचे पौजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचे भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशें म्हूण आमी ताका फारीक करतले. हांव ताचो चाकर. सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्यो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां, कशी म्हूण आमी ताका फारीक करतले. उद्गार. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy. तुजी उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. Sorvespora soy, soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy.
जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें आयकून ताचे शिश्यांतले जायते जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकूंक घेवंक जायत. आपले शिश्य अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक पयलो आसलो तो चोडटना तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी? आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें भावाड दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण भावाड दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केले बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताचे शिश्यांतलीं जायतीं जाणां कोरसुरून गेलीं आनी ताचे सांगाता आनीक भोंवना जालीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात बी? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्यांव आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आमी भावाट दवरतांव आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमी वचूंक सोदतात बी? नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जांचो जेजूचेर भावाट नाशिल्लो, जांचो भावाट पोळको आशिल्लो, ती रोकडींच जेजूक सोडून वेतात. पूण जी कोण आपल्या भावाटान ओकूंद आसलीं, जी जेजूचेर सोत मानतालीं, ती जेजूक चिटकून रावतात. मनशाचें जिवीत देवाचें येवजणे प्रमाणे तें चलता. आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें देव एकलोच जाणा. आमचे जिणेंत जें कितें घडटा तें फकत ताचेच हुकुमा उदेशीं घडटा आनी तें खुशीच अळोवंक जायना, कारण तो जावन आसा आमचो रुचनार. हे थोडे विचार आमी आमच्या काळजा मनांत रिगून भावाटान मानून घेवंक गरज आसा. निराशीपण आमच्या जिवितांत भितर सरता तेन्ना देवाचेर आमचो राग वेकोट करचे बदलेक ताचे येवजणेचेर आमचो भावाट आनी आमचो भरवोसो आमी थीर दवरूंक जेजू आयज आमकां जोण एकल्याक आपयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या पेल्याचे निराशीपणांत आमी जेजू जावन ताका एक नवो भरवोसो दिवंक वावुरया.